एएनसी पोलिसांनी पेडे हंजुणात धाड घालून 10 कोटींचे ड्रग्स धरला. पोलिसांनी एका इटालियन नागरिकाक LSD ड्रग्सा सयत धरला. धाड शेनवारा राती घाल्ली. एएनसीचे पोलिसांनी दनपारा पुलीस हेडक्वार्टर्सान मिडियाक ही माहिती दिली. गोंयान हालीं तेंपार पुलिसांनी घाल्ली ही सगळ्यात मोठी ड्रग्साची धाड. आरोपी फाटली 14 वर्सां गोंयान टुरिस्ट आनी बिझनेस विजाचेर यो वच करतालो. And on interrogation and searching, they found some LSD paper in his custody. Later on, our team went to his house. House address is given there. We got LSD paper of highest quantity ever in the history of Goa. That is 30,750 square shape pieces of LSD. In international market, the cost is around 10 crores, 9 to 10 crores. एएनसीचे टीमीन 10 कोटींचे LSD ड्रग्स धरला. धाडीत LSD पेपराच्यो 30,750 चौकोनी स्ट्रिप्स आणि 4.7 ग्राम LSD लिक्विड जप्त केला. आरोपी म्हणटा ड्रग्सा कडेन खंय ताचो कसलोच संबंध ना. ड्रग्स खंय ताच्या धाकल्या भावाचे. तो पोरू सोंपलो. Nothing on my body, all in the house, and I was living with my brother. That's why my brother died last year, 10 of December. No, I don't test this thing. I don't use this thing, and I don't sell this thing. This was just there. I'm innocent. इतल्या मजगती मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान शेनवारा वास्को पोलीस स्टेशनात वचून वास्कोच्या दुहेरी खून प्रकरणाच्या तपासाचो नियाळ घेतलो. पार्सेकार म्हणटा पुलिसांचो तपास योग्य दिशेन चल्ला, मात पुलिसांक घाळपणा मातसो नडटा. I am sure the way investigation is moving, it would be cracked down in next 3 to 4 days. इतले हांव सांगूंक शकता. जाल्यार ही अत्यंत लाजीरवाणी गजाल जाल्या. आमकां खूब शिकपाचें आसा. हातून आमकां म्हणजे पुलिशेक खूब म्हणजे जे आरोप येतात तातूंत थोडे बहुत तथ्य आसा. आमची लेथार्जी आनी आळशीपणां ही घालोवंक जाय. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे आणि दिशांत परब. ZP वेंचणूक पक्ष पावण्यार घेता म्हूण सरकाराच्या निर्णयाक नासनोडेच्या ग्रामसभेन हरकत घातल्या. लोकांक विश्वासान घेनासतना सरकाराचो कारभार चल्ला म्हूण ग्रामसभेन एकमतान थाराव घेतलो. कुळ कायदो दुरुस्तीची अधिसुचोवणी लोकांच्या बऱ्याची न्ही म्हूण ग्रामसभेन निशेध केलो. पंचायतीन एका घराक बेकायदेशीर पद्दतीन नंबर दिला म्हूण विशय बरोच तापलो. निमणे पुलीस मदीं पडले. जो आमचो 73rd अमेंडमेंट आहा पळय तेच्या आदाराचेर तेंच्यांनी पार्टी लायन इलेक्शन करचें न्हू. तशेंच पंचायत राज एक्टान क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की खंय तरी पब्लिकां कडेन हेज्या पयलीं जिल्हा पंचायत 1997 पब्लिकांचे मान्यता घेवपाक गेल्ले तेन्नाय तांकां मान्यता मेळ्ळी, पूण तशीच तेंच्यांनी मान्यता घेवपाक आमकां लोकांक चान्स दिवचो. पंचायतीन एका घराक नंबर दिल्ल्यान नासनोडच्या ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. सरपंच म्हणटा पंचायतीक घर नंबर दिवन एनावळ मेळटा. एका घराचो नंबर फाटीं घेतल्यार गांवांतल्या कितल्याशाच घरांचेर तशीच कारवाय करची पडटली. लोक सांगतात जाल्यार नंबर फाटीं घेवपाची तयारी पंचायतीन दाखयली. एक दिवस गेल्यार सगळे दिवस करचे. कित्याक तो मागीर म्हणटालो म्हाजो कित्याक केलो तेचो कर, तो म्हणटालो म्हाजो कित्याक केलो तो म्हणटा तेचो कर. आतां हितून तुमी सांगा ग्रामसभेत तुमी ग्राम पंचायतीच्या हांगाच्या सभेत तुमी मेंबर तुमी आमकां निवडून हाडल्या. तुमी सांगा आमकां म्हाका कितें करपाचें तें तुमचें डिसिजन आसा. आतां आमची पळय ऑलरेडी आसतला पंचायत रिजर्वेशनान 45% सुमार घरां अशी आहा तिंका नंबर अशें आसा. तुमी सांगा म्हाका कितें करपाचें. ग्रामसभेत कुळ कायद्याचोय विशय आयलो. नोटिफिकेशनाचेर जो सनसेट क्लॉज घातलो, सनसेट फ्रेम घातलेलो आसा पळय 3 वर्सां भितर खंय तरी भाटकाराचें शेत तेंच्यांनी विकतें कोर्टान वचून घेवचें, नाजाल्यार तें आसा तशें बडत भाटकाराक वयतले. हेजेर आमी टोटल आयज निश्चित करता. कुळ कायदो दुरुस्ती आणि पक्ष पावण्यार ZP वेंचणुकेचो विशय सरकारा मेरेन पावोवपाचें पंचायतीन थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.